IIT आमकां हांगा नाका, तुमी ती दुसरे कडेन व्हरात। आमच्या पोटार आड येवन तुमकां IIT कशीच करपाक दिवचे नात। आमकां फारान मारून उडयात आनी मागीरूच IIT हाडात। रुद्र रूप धारण केल्ल्या शेळमेळावरीच्या लोकांनी निर्धार उक्तायलो। जमिनीचे डिमार्केशन करपाक मेळवले गेल्ले अधिकाऱ्यांक थळाव्या लोकांनी आडावन धरले। हे आंदोलन उधळावन उडोवपाचो पुलिसांनी पुराय यत्न केलो, पूण लोक आपल्या निश्चेवाचेर ठाम आशिल्ले। पुलीस निरीक्षक सागर एकोस्कार एके बायलेच्या हड्ड्यार पांय दवरून फुडें गेलो तेन्ना मात लोक खुबळ्ळो। आंदोलन पेटलें। आंदोलक आनी पुलिसां मदीं लटाफट जाली। हातूंत कांय आंदोलक आनी पुलिसय जखमी जाले। जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर वाळपयच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात भरती केले। कारणीभूत म्हटल्यार पुलिसूच, कित्याक आमी तांकां प्रोटेस्टाक आमची बायलां आडवी न्हिजली रस्त्यार वाटेर आडोवपाक, तेन्ना हो एकोस्कार आहा तेणे आमचे बायलेचेर एके जाणटेचे छातयेर पांय दवरून हो फुडें सरलो आनी त्या लागून हे लोक सगळे पेटले आनी हे घडपाक म्हणजे पुलिसूच कारणीभूत आहा। आनी आमी सरकाराक सांगूंक सोदता, सरकाराक जर हे डिमार्केशन करपाचें आसा जाल्यार दुसरे सायडीन चोरून येवन करचें न्हू। आमच्या पोटार पांय दवरून जर वचून तांकां डिमार्केशन करपाचें आहा जाल्यार आमच्या पोटार पांय दवरून वचून करचें। आमकां मारून वचून जर डिमार्केशन करपाचें जाल्यार आमी मरपाक बी तयार आसा। हे पॉलिटिक्स ते भितरल्या भितर नाटकात चलता, म्हणजे हे जमनी सायडीचेर लुबाडपाचो सरकार प्रयत्न करता। कित्याक ह्यो जमनी ज्यो आहा त्यो पयशांचेर ह्यो जमनी सगळ्यो एन्क्रोचमेंट आहा लोकांच्यो त्यो चोरपाचो हो सरकार प्रयत्न करतात। कित्याक आनीक तर अशी शांत अशी जागा सरकाराक खंयच मेळना जमीन चोरून दिवपाक। हे चोरपाक लागून हो सरकार ही IIT हांगाच बांदूंक सोदतात। ते आमच्या लोकांचे मात पळयना। आमच्या लोकांची हेज्या पयलीं 90च्या एका उताराचेर 11 लोकांची नांवां आसात, तो तुमकां जाय जाल्यार दाखयता। 114 फॉर्म पंचायतीनूच दिल्ले आमच्या जाणट्यांक, तेजेर हे पळय 19/7/90 म्हणजे 90 हे 114 फॉर्म दिल्ले, तेजेर आमच्या 11 लोकांची नांवां आसात। परत तेंचे उत्पन्न आसा, काजी लायताले, मँगो, माड, जग फ्रूट, हे सगळे तेंचे बरोवन दिल्ले, हे तलाट्यानूच दिल्ले 114 फॉर्म। आनी हे सरकार आतां म्हणटा की कांयच ना हांगा हो गव्हर्मेंटाचो जागो, म्हणजे हे 114 फॉर्म चोरला पंचायतीसून। कित्याक हांवें पंचायतींतलो जेन्ना बूक चेक केलो तेन्ना हे 114 फॉर्माची कॉपी पंचायतीन सुद्दां ना। आमकां ही IIT नाका हांगासर, तेकाच लागून आमी झगडटा। म्हणजे IIT हांगासून वचोंक जाय, नाल्यार ह्या सरकारान आमकां तर ह्या मेलोलच्या लोकांक पयलीं मारून उडोवंक जाय आनी मागीर IIT बांदपाची। जेन्ना आमचें पोट मरता, आमी जेन्ना हे IIT बांदतले काजी काय नासतले आनी तेन्ना आमचें पोट मरता, आमी तोंड मरच्या पेक्षा सरकारान आमकां पयलीं मारून उडोवपाचें, IIT हांगा बांदपाची, खुशाल बांदपाची, आमचेर गुळयो शिवाय घालून मारून उडोवंक शकता त्यो। बायलां हांगा न्हिदिल्ली, हो तो वेगळो गांव, हो वेगळो गांव जाता। बायलां हांगा न्हिदली आमच्या शिमेचेर, तांकां सांगलें हांगा आडियो म्हणटा, ते आडीन मुरमण तो आडियोच हो फूल एरिया आडियो। सो हांगा ते आयले, तांकां सांगलें बाबा तुमी फुडें येवं नाका म्हणून, बायलां न्हिदल्या। इकोस्कर PI इकोस्करान डायरेक्ट स्टॅम्प केलो बायलांचेर आनी भितर येवपाक प्रयत्न केलो। ताका आमी हात धरून सांगलें, हांवें स्वता सांगलें बाबा नाका येवं नाका फुडें म्हणून, प्लीज येवं नाका, बायलांक स्टॅम्प करता फुडें चल। तेंच्यांनी ऑल ऑफ अ सडन सगळ्यांचेर फोर्स घालो। फोर्स घाल्या कारणान आमी तांकां म्हणलें फुडें चला, येवं नाका, बायलांक स्टॅम्प करता तुमी। ते म्हणटा म्हळ्यार तेंच्यांनी तो टियर बॉम्ब्स आसता न्ही, टियर गॅस, तो सडनली आमच्या सगळ्यांचे मारले, म्हणजे तोंडार पडलो, अशें करून मारले। लोकांक हांगा कांयच तेजे बद्दल जाणीत नाशिल्ली, त्या कारणान लोक सफोकेट जावन पडले आनी ते आसा तशें पळवाट तांच्यानी पुलिसांनी काडली। पुलीस हे आमकां खरे रक्षक आमचे, टियर गॅस मारून आमकां मारपाक हांगसरल्यान धांवले, ही कितें गजाल चल्ल्या? हाल पानगडी कितें जाल्यो, बायलांक धांवलेली, ते सरान आयलेलो, ते कितें आनी बारीक भुरग्यांचे हें करून जालें न्हू। तुमकां सर भोंवन दाखयत न्हू जाल्यार तुमी भोंवन पळयत न्हू जाम पडटले तुमी। गोंयच्या हिस्ट्रीन पयले फावट घडला म्हणल्यार कितें, आयज लोक शांततायेन हांगासर आयिल्ले, शांततायेन हांगासर कांयच हातीन कांयच ना, बेश्टी बायलां हांगासर येयल्ली, उदकाची बॉटल बीन तेंचे कडेन आशिल्ली आनी ती हांगासर आयिल्ली। पुलीस आयले हांगासर, पुलिसांनी एक्चुअली पळयला की सगळे जाण शांततायेन बशिल्ले म्हणून, कोणाची तरी ऑर्डर आयिल्ली म्हणून अशें दिसूंक येता। आनी पुलिसांनी जी आमची बायलां न्हिदलेली थंयसर तांचेर पांये दवरून क्रॉस करपाक लागले, आनी पांये दवरूनच न्हू पूण तांचेर मुद्दम पळोवया तेंचेर लाठी चार्ज जाल्ली आसात, तांचेर रक्तां देंवल्लीं आसात आनी तेज्या नंतर तेंच्यांनी टियर गॅस घातलेलो। खुबशे जाणांक हांगासर स्वासाचे प्रॉब्लेम आसा, स्वासाचे हेतून ते हांगासर पडलेले आसात। ना धड जेवण ना उदक,
उपाशी पोटार मेळावलेचो लोक निर्दयी प्रशासनाच्या कारभारा आड कालच्यान झूज दिता. प्रकल्प येवपाशिल्ल्या जाग्यार लोकांची काजींची रेनां आसात. ह्या काजींच्या जिवारच थळावे लोक आपले पोट भरतात. देखून आमचे पोट मारून IIT हाडपाक दिवचे नात हाचेर लोक ठाम आसात. IIT प्रोजेक्ट बरो, पूण सरकारान ती योग्य जागेर वचो. कित्याक तेंच्यांनी आतां हे आमच्या लोकांच्यो काजी मारून तेंचे उत्पन्न मारून जो IIT प्रोजेक्ट हांगा करपाक केला तो आमकां योग्य दिसना. कित्याक ह्याच काजीचेर आमचे अशे लोक आसा की तेंचे 3 म्हयने काजू करता जाल्यार 12 म्हयने ती जगतात त्या काजूचेर. हेजो सरकारान विचार करचो, अजूनय विचार करचो, पूण अशी चोरये पाळयांनी कामां करची न्हू. लोक खंय आतां शांत जातलो. तांकां चर्चे खातीर आपयल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळाचे बसकेत सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. शांत जातले लोक, सांगला तांकां डिस्कशन करुया म्हणून. अजून तरी काय सांगून आयजूय परत सांगला तांकां. अरे विशय तसो ना. ज्या ज्या जाग्यार IIT आसा थंयसर आउटपोस्ट आसता म्हणून IIT वाल्यांनी सांगला तो विशय आमी ताका लागून आउटपोस्ट करता असोय विशय ना की तांकां इन फ्युचर थंय जावपाक जाय म्हणून पयरच्या मिटिंगेन तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली की इन फ्युचर थंयसर आउटपोस्ट जावपाक जाय म्हणून. आमी आत्तां आउटपोस्ट घालूंकूच ना थंयसर. IITक जेन्ना विरोध जावपाक लागलो तेन्ना थळावो आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें IIT पठाराचेर येतली, खडपांनी बांदकाम जातलें, झाडां मारची पडची नात. पूण प्रत्यक्षांत मंगळारा आनी बुधवारा रण जालें तें रानांतच. जमीन वचूंक ना कित्याक ती रेव्हेन्यू लँड काय लोक ते उत्पन्न घेताले काय एरियाचे लँडात आनी एक खडप अशी एक जमीन आशिल्ली इज अ प्लॅटो. इफ यू गो टू लुक IIT is not going to come cutting all the trees. IIT will come where the plateau is there. पण आम्ही लोकांक सपोर्ट गेल्या आणि मला पण आम्ही सपोर्ट करतोय त्यांना. असा पोलिसांक ताकद या लोकांक उठवून दाखया. This is Glenn Costa for Goa 365 from Valpoi, the area where the IIT is supposed to come up.